प्रितीच्या भयणी भावानो, जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आयच्या सेवाधर्मीक रितीचो विशय पवित्र स्नानाच्या दिसाक तावन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी. मोगाच्यानो आयज हो विशय दोळ्या मुखार दवरून तशेंच आयच्या दिसाची वाचपां वाचून म्हजो नियाळ करता आसतना 2 सुमाना फाटीं एका याज्ञिकाच्या जिवितान एक घडणी घडली, ताणें म्हजे मुखार दवरली. ती ह्या वेळार हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. 2 वीक फाटीं खंय एक याज्ञीक एका फिरगोजेन नोताक एक टॉक उलोवप करूंक गेलो. आनी उपरांत खंय आमी जाणा नोताक ह्या दिसांनी वावर चलता रस्त्याचो, आनी ताकाच लागून टायम सेट करूंक डिफिकल्ट जाता. आनीक अशें खंय याज्ञिकान टॉक आपलें सोंपयलें आनी उपरांत खंय ताका त्या दिसाक सावताक दोखिनी वाटेन ताका एके फिरगोजेन नोवेनाचें मीस आसलें. आयतार दीस आसलो आनीक होच वेळ, पूण ह्या याज्ञिकाचो टायम मॅनेजमेंट मातशें चुकलो आनी तो बेगीन 3 वा 3:30 पावलो. ताचें मीस आसलें 5:45. आनी कसल्या वेळार खंय याज्ञिकान म्हणलें ह्या वेळार याज्ञिकांक डिस्टर्ब करप सारकें ना, कित्याक तो वेळ आयताराच्या दिसाक तोकून विसव घेवपाचो. आनी ताकाच लागून खंय हो याज्ञीक मातशें एक्सरसायज करूंक सो ताका लागून ताणें खंय थोडोसो वेळ वॉक केलें. आनी वॉक करतच खंय तो इगोर्जे सामकार आयलो. आनी थंयसर खंय इगोर्जेच्या सामकार आमी जाणान फेरयांत आमची जायतीं भावां भयणां वस्तू विकूंक येतात. तसल्यांची खंय सुमार 15 ते 20 भुरग्यां थंयसर आसलीं. आनीक फादरान चिंतलें आपणाक घडये आयज थोडीशी एक्सरसायज करूंक मेळटली, आनी ताकाच लागून फादरान 2 तांचेच कडल्यान बॉल घेतले खेळपाचे आनी तांचे बरोबर खेळूंक लागलो. खेळटा खेळटना खंय एका भुरग्यान म्हणलें म्हाका थंयसर थोड्यो खेळपाच्यो वस्तू आसात त्यो घेवन दिवशी. आनी कसल्या वेळार याज्ञिकान ताका खेळपाच्यो वस्तू गेली खुशाल जावून ती खेळूंक लागली. आनी कसल्या वेळार खंय भुरग्याच्या आवयांनी पळयलें हो मातशें मनीस उदार तो, आनी ताजेशी येवन म्हणोंक लागली आमकां मातशें रेशन हाडूंक कितें दिवशी. आनी कसल्या वेळार खंय याज्ञिकान सेवेचें मोन मुखार दवरून तांकां थोडेशे पयशे दिले. आनी उपरांत खंय जेन्ना मिसाचो वेळ पावलो तेन्ना याज्ञिकान वचपाचें थारायलें. त्याच वेळार खंय तांणी ताचे लागीं विचारलें तूं फादर है, तूं फादर काय. आनीक हो फादर खंय आसलो आनीक मिसाक गेलो. मोगाच्या इश्टानो, ही जावन आसा ल्हानशी एका याज्ञिकाच्या जिवितांतली घडणी, पूण कितें तरी आमकां शिकयता. आनी म्हाका दिसता ह्या याज्ञिकाक जावं गरजेवंतां सोवें भुरग्यां सोवें उदार जावप ताका हें आपोवणें बावतिजमा वरवीं फावो जालां. आनी ताकाच लागून आयचो विशय पवित्र स्नानाच्या दिसाक तावन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी. घडये तीं गरीब भावां भयणां ताच्या धर्माची न्हय आसलीं, पूण तरी आसतना हे ताजे करणेक लागून ताका थावें जालें की तो फादर आसतलो, तो क्रिस्तांव कोण तरी आसतलो. तर मोगाच्या इश्टानो, आमची भावां भयणां जेजूची शिकवण मनान धरून असल्यो जायत्यो दोयाळ करणयो आदारतात, जाल्यार थोडीं जाणां आसात संवसारी मोन घेवन जियेतात आनी दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवन दुसऱ्याक आदार दिवंक फाटीं उरतात. मोगाच्या इश्टानो, आयज जेन्ना आमी जशे परी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आयज आमी सोमी जेजू क्रिस्त सोगतांचो राजा हाची आमी धोबाची परब मनयता. जर तर आमी हे परबेचो बॅकग्रावंड वाचल्यार आमकां थावें जाता 1925 ह्या वर्साक पाप सायब पियूस 11व्यान कुआस प्रिमास ह्या आपल्या एन्सिक्लिकल चिटींतल्यान ही परब स्थापली. आनी परब कित्याक स्थापली काय, कारण ताची कांय वर्सां फाटीं पयलें विश्व झूज जाल्लें आनी ताका लागून जायतो वायट परिणाम लोकांचेर जाल्लो. दुसरे स्वातेर
हे पयलें झूज सोंपतोच युरोपाक जावं इटलीक जावं जर्मनाक जायते हुकुमशाही चलोवपी डिक्टेटर उत्पन्न जाल्ले आनी असले तांचे परिस्थितीक लागून हुकुमशाहीक लागून ल्हान सादो इनसंट लोक कश्टवतालो. तेच भाशेन पाप साहेबान पळयलें त्या काळा वेलो लोक कांय जाण असले वायट पळयवून जेजू ना जाल्ल्या भाशेन आपलें जिवीत जियेतालीं. कांय पावटी क्रिस्ती तत्वां जी आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटात त्या तत्वां आड आमची क्रिस्ती भावार्थी जियेतालीं आनी कांय जाणां क्रिस्ती धर्म पासून सोडून पयस गेल्लीं. आनी असले परिस्थितीन पाप साहेब ही परब स्वामी जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा ही परब तो स्थापता. मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या पयले सुवातेर आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताक सोगता सर्वाच्या राजाक आमी वाखाणूंक ताची किर्ती परगटूंक. दुसरे सुवातेर जशें पळय आमी सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आयज आमी आमच्या धर्म प्रांतान आमचे CCBI कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया हांची एक गोवळीक येवजण मिसांव 2033 ह्या माताळ्या काळ ही येवजण आमी जियेवूंक ताची आयज आमी उक्तावणी आमी करूंक हांगासर एकठांय जाल्या. तर मोगाच्या इश्टानो, तर ही आमी उक्तावणी करूंक आयज आमी हांगासर एकठांय जालेले आसतना हो पास्टरल प्लॅन मिशन 2033 CCBIचो येवजण ही आमकां कितें सांगता काय, हातूंतल्यान कितें आमकां संदेश मेळटा काय. पयले सुवातेर आमी मनांत धरूंक जाय आमची 2033 वर्सान आमी सोडवणेचो जो समारंभ येवजण आसा, जेजू आमचे सोडवणे पासत ह्या संवसारांत आयलो ताचो उत्सव आमी समारंभतल्या. आनी ताकाच लागून जेन्ना आमी 2031 वर्सांक सान आमच्या पाप साहेबाचें मन घेवन आमी परिशोध सुरू केली आनी जेन्ना ही परिशोध सुरू जाली हे पावटी आमच्या पाप साहेबाचें मन जालें लोकां कडल्यान सुचना घेवन ह्या परिशोधींत आमी वांटो घेवंक. आनीक आमच्या भारतांतूय जावं लोकांच्यो सुचना घेतल्यो आनी असल्या वेळार CCBI जे आमचो जोमो आसा, सभा आसा, ताणें चिंतलें जायतें बरेंपण ह्या परिशोधी वरवीं आमकां फावो जाला म्हणटच ताचो फळ जावं आमचे फिरगोजीन जावं आमच्या धर्म प्रांतांत जावं राष्ट्रीक मळार ताचो फळ आमकां मेळचो. आनी ताकाच लागून CCBIन ही इनिशिएटीव घेतली आनी ही इनिशिएटीव सुरू जाली 2023 वर्सान. आतां आमी आसा 2024 वर्सान आनी उपरांत इनिशिएटीव घेतोच सुमार 1 वर्स आख्या भारतांतलीं सुमार 5000 लोक हातूंत ताणें वांटो घेतलो. आनीक आयज ह्या तांच्या एकठांयपणान वावरलेल्या वावराचो फळ कसो, एक आमकां गोवळीक येवजण मिसांव 2033 हो डॉक्युमेंट कसो, एक पुस्तक कशें आमकां मेळ्ळां. मोगाच्या इश्टानो, हो डॉक्युमेंट तयार करतना कसली पद्दत तांणी आपलायली काय. पयले सुवातेर ताणें 3 भाशेचे खांबे घेतले, 3 पिलर्स फॉर दी स्ट्रॅटेजी. पयलो पिलर जावन आसलो ड्रीम, सपन. पूण सपन म्हणटा तें बेश्टें न्हय, चिंतपाचें आनी बसोन रावपाचें तसलें न्हय. हें सपन जावन आसा वेगळेच तरेचें. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळटा दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप, थंयसर आमकां मेळटा दानियल प्रवाद्याक एक सपन, रातचें सपन, आनी त्या सपनांत तो देवाचो पूत कुपांत हांवन येता तें पळयता. म्हणटच दानियल प्रवादी जेजू जल्मचे कितले शेकडे आदीं तो जल्मलो, पूण तरी आसतना ताणें सपनांत पळयलें देवाचो पूत आमचो सोडवणदार सोगता सर्वांचो राजा येतलो. म्हणटच सपनूय आनी तें सपन पुरें जावूंक जायत्या जाणांचो वावर आसता. म्हणटच पयले सुवातेर ड्रीम, बट इट हॅज टायम बाउंड. दुसरे सुवातेर आमकां मेळटा तें म्हळ्यार स्ट्रॅटेजीक अलायनमेंट. जर तो ड्रीम आसा ती साकार जातली जाल्यार जायत्या जाणांनी बरोबर एकठांय येवचें गरज. तें सपन आसा तें शार्ती पावूंक, तें सपन आसा तें रियलिटी एक्शनान दाखोवंक
आनी ताकाच लागून आमी सांगलां ते भाशेन 5,000 भावां भयणांनी वांटो घेतलो भारतांतली हें पुस्तक भायर काडूंक. आनी 5,000 कोण आसले काय? पयले सुवातेर आमचे कार्डिनल आसले, दुसरे सुवातेर आमचे बिस्म आसले, याज्ञीक आसली, म्हत्वाची भावां भयणां, लौकीक भावां भयणां आनी तरणाटीं आसलीं. म्हणटो सगल्यांनी एक मन घेवन हे पुस्तका पासत तीं वावुरलीं. आनी तिसरें जावन आसा कम्युनल डिसर्नमेंट. म्हणटोच जें आमी फळ कसो ह्या पुस्तकान येयला तो बेश्टोच करूंक ना, पूण एक प्रश्न ताणें सगळे जावं आमची कमिशन आसात, जावं एपोस्टोलेट आसात, जावं डिपार्टमेंट आसात, म्हणटो सांगता वॉट गॉड वॉन्ट्स CCBI commission, how God wants CCBI commission to be different by 2033. म्हणजे फुडलीं 10 वर्सां कशे भाशेन देव आमची जावं नॅशनल लेवल कमिशन्स आसात, जावं आमची डायसिजन लेवल आमची खातीं आसात, सेंटर आसात, ती कशे भाशेन जालोली जाय. जेन्ना आमी जेजूचो सोडवणेचो इतिहास जेन्ना 2033 वर्सां आमी समोर उरतले ह्या प्रश्नाचेर तांणी जबाब सोदूंक ती वावुरली 5,000 भावां भयणां. आनी ताचोच फळ कसो हें पुस्तक आयलां. तर मोगाच्या इश्टानो, जर तर आमी ही गंवळीक येवजण आमच्या जिवितांतल्यान वेव्हारान घालतले जाल्यार जें CCBIचें सोपन आसा, येवजण आसा, मिशन 2033 आसा, ते आमी सगलीं जावं बिस्म साहेब, याज्ञीक, म्हत्वाची, लौकीक, भावार्थी सांगातान येवून ते आमी पुरें करूंक आमी वावरूंक जाय. आनी ताकाच लागून आयच्या वाचपांतल्यान आमकां संदेश मेळटा. जेजू म्हणटा जेजूचें राज म्हणटा केन्नाच सोंपचें ना, तें राज जावन आसा सासणाचें. आनी ताकाच लागून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां उगडास करता. आपूण म्हणटा ह्या संवसारांतलो राजा न्हय. जर तर हांव ह्या संवसारांतलो राजा जाल्लो जाल्यार म्हाका आदार दिवंक ते म्हजे सैनीक येतले आसले, पूण हांव दुसऱ्या राज्यांतलो. आनी ताकाच लागून जेजू म्हणटा स्वताक गोवाय दिवंक जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. आनी जेजूचो ताळो आयकप म्हणल्यार कितें काय? आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान प्रकाशनेच्या पुस्तकाचो बरोवपी आमकां उगडास करता. जेजू म्हणटा ह्या संवसारांत येवन आपल्याच म्हणटा जिविताचें ताणें बलिदान केलें. आनी आमी राजकी याज्ञिकी राजकूड कशी म्हणटा आमकां सगल्यांक विचून काडली. कित्याक पासत? आमी देवाचे सेवक जावन ह्या संवसारांत देवाचे राज आमी विस्तारचे पासत. तर मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सणाच्या दिसा तावन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी हो विशय आमी नियाळटा आसतना सदांच आमी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचो अणभव आमी घेवन जावं देवाचें उतर नियाळून देवाच्या उतराक आमच्या उतरांतल्यान कोरण्यांतल्यान आमी फळां बरीत करूंक आमी वावरूंक. आनी जो CCBIचो जो प्लॅन आसा पास्टल प्लॅन गंवळीक येवजण 2033 ती आमच्या जिवितांतल्यान सांगातान वावरूंक आमी वेव्हारान घालूंक आमी वावरूंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान आमी मागून घेवया.